अंत्रुज शिगमो 2018 आयोजना खातीर कमिटी नेमल्या। मंत्री सुदीन ढवळीकर, मंत्री गोविंद गावडे, आमदार रवी नायक, शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर कमिटीचे पॅट्रन वांगडी आसात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। अंत्रुज शिगमोत्सव 2018 ह्याच्या आयोजना खातीर कमिटी काडल्या। ते कमिटीचे पॅट्रन जे मेंबर आसा ते गोयचे PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर, दुसरे मिनिस्टर आमचे गोविंद गावडे, फोंडेचे आमदार रवी नायक, शिरोडेचे आमदार सुभाष शिरोडकर हे पॅट्रन मेंबर आसा कमिटीचे। तशीच आमी ऑर्गनायझींग कमिटी काडलेली आसा। ऑर्गनायझींग कमिटीचो चेअरमॅन वेंकटेश नायक म्हळ्यार हांव आसा। वायस चेअरमॅन आमचो नगरपालिकेचो सुप्रिटेंडंट आनंद नायक आसा। त्याच बरोबर सेक्रेटरी म्हणून आमचे वायस चेअरमॅन कोलवेकर आसा आणि ट्रेजरर म्हणून विश्वनाथ दळवी यांची हांगसर एकमतान निवड जाल्ली आसा। तशेंच फोंडेचे इतर नागरीक हांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवन हो फोंडेचो शिगमो एकमतान आनी बरो पैकी साजरो करपा खातीर आमी तयार दवरल्या। आनी ते खातीर सगळे फोंडे तालुक्याच्या लोकांनी जे शिगमो प्रेमी आहा तेणी सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें आनी हो 2018चो शिगमोत्सव बरो सक्सेसफुली आयोजीत करपाक आमकां मदत करची।